फोंडा बाय इलेक्शनाची अधिसूचना ही आता जवळ म्हाका दिसता फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान बी केन्ना तरी येवंक शकता, मार्च पर्यंत. म्हणजे ते टायम पिरियड त्या वेळाचेर पार्टीची आणि केंद्रीय समितीची बैठक जातली आणि त्यानुसार मागीर योग्य निर्णय आसता घेतले. तुमचें नाव येता फोंडा इलेक्शनाक? अजिबात ना, आमकां कानार पडटा तुमचें नाव, तुमकां पार्टी हें करता म्हणून. अजिबात ना, सेंट्रल लिडरशीप अजिबात ना. हांव बाबा तुजे कडल्यान आयकता हे आनी मदीं आनी खंयचे खूळ जातले तर दिल्या घेतलो. हांवें सांगलें न्ही, हांव अध्यक्ष आसा. आयज म्हजी जबाबदारी आसा ती गोंय जें आसा त्या गोंयच्या तळागाळांतल्या लोकां कडेन पर्यंत पार्टी व्हरपाची आनी 51% मतां कडेन आमी वचपाक. आनी म्हणून कालचे जेन्ना आमी 50% जे 50 मतदारसंघात जेन्ना इलेक्शन घडयलें जिल्हा पंचायतीचें, तातूंतल्या जवळ जवळ अनेक जाग्यांनी आमी लढोना. तरी आसतना आमी 40-42% कडेन पर्यंत पाविल्ले आसा. युतीचे जर हे जर करत जाल्यार 43%. स्टील वी हॅव टू पुल मोर. म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाच्या संदर्भात अजून तरी मिटींग जावना, पण असेंब्ली जेन्ना जाली की रोखडेच मागीर आमी ताजेर प्रक्रिया करतले. भारतीय जनता पार्टीचे सदांच इलेक्शन एक सोंपलें की आमी दुसऱ्या इलेक्शनाची तयारी करता, ते आसताच. आणि त्यानुसार इलेक्शनां जी जावपाची आसात त्या इलेक्शनाच्या नुसार आमी ताची तयारी सुरू करतले. एकूण आता भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आशिल्ल्या कारणान म्हाका एक स्पेसिफीक असो खंयचोय तरी मतदारसंघ किंवा एक शहर अशें उलयनासतना संपूर्ण गोंय म्हणून म्हजी जी जबाबदारी आसा त्या जबाबदारीच्या हातूंतल्यान आनी त्या थळावे थंयचे आमदार मंत्री आसात तांच्या जबाबदारीच्या आदाराचेर आमकां फुडें वचपाक.